विजय सरदेसाईच्या भाजप प्रवेशाच्या चर्चेवेल्यान भाजप आणि गोवा फॉरवर्डाच्या दुसऱ्या फळीतल्या फुडाऱ्यांमदीं गैर भाजपाचा गिरीराज पै वेर्णेकारांक गोवा फॉरवर्डाच्या विकास भगत अशी जाप पळोवया दोगां मदले राजकीय फारपेट। सध्याक विजय भाजपात वता म्हणून बरीच चर्चा रंगल्या। हे चर्चेचेर विजयान स्पश्टीकरण दिला ते म्हळ्यार अधिवेशन लागीं पावले काय असल्या चर्चांक वतो येता, मात तातूंत कांयच तथ्य ना। आता ह्याच राजकीय चर्चेवेल्यान भाजपा आणि गोवा फॉरवर्डाच्या दुसऱ्या फळीतल्या फुडाऱ्यांचे गैर वेल्यान 2024 फातोड्डा भाजप मोठ्या मताधिक्यान जिखतलो म्हणून सांगपी गिरीराज पै वेर्णेकाराच्या दाव्याचेर गोवा फॉरवर्डाच्या विकास भगताची ही जाप। आता एक म्हणटा तो विजय सरदेसाय खंय तरी पयस वयता काँग्रेस कडल्यान, तुमकां परत जॉयन जावपाचें अशें कितें वावड्यो चालू आसा, कितें म्हणून सोदता तेजेर? म्हाका दिसता फाटीं मुख्यमंत्र्यानूच सांगिल्लें की विजय सरदेसायान जॉयन जावपाचो प्रयत्न हाज्या पयलीं केल्लो, पण सध्या ताची गरज ना। तर म्हाका दिसता आमी ताजेरूच सोडपाक जाय। खंय तरी एक फक्त एक पक्ष आशिल्लो इंडिपेंडंट ही आज म्हाका दिसता विजय सरदेसाय स्टेटस आसा, त्यामुळे आमी चड विचार करपाक नाका। आमी जेन्ना 2024 इलेक्शनाक वतले तेन्ना फातोर्डा सुद्दां आमकां व्हडल्या प्रमाणात लीड मेळटली, कारण फातोर्डेचे लोक सुद्दां नरेंद्र मोदीजींक प्रधानमंत्री म्हणून पळोवंक सोदता, हाज्या बद्दल आमकां खात्री आसा। हांवें आतांच एक गिरीराज पै हाचो व्हिडियो पळयलो, तातूंत तो म्हणटा की डॉक्टर प्रमोद सावंत मुख्यमंत्र्याक म्हणटा तो एकदां सांगलें की विजय सरदेसाय म्हणजे आमचे पार्टीचे अध्यक्ष माननीय विजय सरदेसाय की भारतीय जनता पक्षाक घेवपाक सोदता, पण आमकां ताची कसलीच गरज ना म्हणटा। हांव मातसो फाटल्या पार्श्वभुमीर वता। 2018 डिसेंबर ते 2019 मार्च पर्यंत जवळ 4दा आपलो मुख्यमंत्री जाता म्हणून आमच्या अध्यक्षाक विजय सरदेसायाक मेळपाक दिल्ली जावं एक लग्नाक अशें विजयाच्या घरा कडेन कोण येयल्लो आनी पांय पडटाले सगळ्यांक खबर आसा। जर गिरीराज पैक जर ते एविडन्स जाय जाल्यार ते हांव एविडन्स धाडटा, कशा रितीन सांगताले आपूण मुख्यमंत्री जाता तुजो आपल्या पार्टीन जाय हें तें। आतां तूं खोलायेन वचना आनी हाका सांगता आमी तुमच्या पार्टेक घेवपाक आमकां कसलीच गरज ना। आमी स्वताचें आमचें अस्तित्व आसा, गोंयकार आनी गोंयकारपण नाऱ्याचेर आमी मुखार वतात, तेन्ना भारतीय जनता पक्षाक येवपाचो आमचो प्रश्नच येना। एक आनी दुसरें 2012 तूं तें फॉग जें कितें करतालो पळय तें आज खंय गेलें? ज्या लोकांचेर तूं आरोप करतालो, मायनिंग स्कॅमाचेर उलयतालो, ते मनीस आज खंय आसात? हाजेर तूं एक खोलायेन विचार कर। खंय तरी आपली प्रेजन्स दाखोवपा खातीर खंय तरी आपूण आसा, BJPचो म्हणण्यारे पद घेता, हें अस्तित्व आपल्याक दाखोवपा खातीर बेश्टें कित्याक उलयनाका। तुजे कडेन कॉन्क्रीट कितें तरी उलोवपाचें आसा जाल्यार उलय, बेश्टोच आरोप करपाक जाय म्हण आरोप करनाका। तुका हांव स्पश्ट सांगता, आमचे इच्छा ना भारतीय जनता पक्षा येवपाची। आमी लोकांले विशय घेवन आमचो अध्यक्ष येणाऱ्या विधानसभे भितर आपले प्रेजेन्स आपूण कसो लोकां खातीर झगडटा आनी गोंयचे सगळे प्रश्न घेवन मांडपाक आमी सक्षम आसात। परत एकदां सांगता तुका, आपले प्रेजेन्स दाखोवपा खातीर नाहक आरोप आमचे करनाका। देव बरें। ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक TV।